गोंयांत कोळसो नाका ह्या संघटनेच्या वतीन चांदर हांगा 1 तारखेच्या मध्यान राती जो एक भव्यसो निषेध मोर्चो आयोजित केल्लो, निषेध सभा आयोजित केल्ली, ट्रॅक बंद आंदोलन आयोजित केल्लें. त्या आंदोलनातल्या कांय सिलेक्टिव्ह निवडक कार्यकर्त्यांचेर गोंय सरकारान ज्यो केसी घातलात ताचो गोवा फॉरवर्ड पक्ष निषेध करता. ह्या आंदोलना भितर 4-5 हजारां वयर लोक आशिल्ले. गोंयच्या विधानसभेचे कांय सन्माननीय सभासद आशिल्ले. गोंयच्या पंचायतीचे सरपंच, पंच, नगरपालिकांचे नगरसेवक अशे कित्येक जाण ह्या आंदोलना भितर आशिल्ले. पण हांकां सगळ्यांक लोकप्रतिनिधीक वगळून जे हाडाचे कार्यकर्ते आसात तांचेर ज्यो केसी घातलात त्यो गोंय सरकारान ताबडतोब फाटीं घेवची अशी गोवा फॉरवर्ड पक्ष मागणी करता. ह्या आंदोलनाचो जो उजो गोंया भितर पेटला, गोंयांत कोळसो नाका म्हण आनी डबल ट्रॅकिंगाक विरोध करपाचो, तो अश्यो 1-2 केसी 10 कार्यकर्त्याचेर केसी घातल्यो म्हूण हो उजो पालोवपाचो ना. हो उजो असो भगभगत रावपाचो आसा जवळ पर्यंत हे जे इन्फ्रा प्रोजेक्ट्स गोंय सरकार गोंयच्या जनतेचेर लादपाक सोदता तांच्या इच्छे विरुद्ध, तांच्या अपेक्षा विरुद्ध, ताका विरोध हो वाडत वतलो. काल जर 5 आशिल्ले, फाल्यां 10 जातले, परां 20 जातले आनी केन्ना ही संख्या 1,00,000-2 लाखाचेर पावतली हाचो पत्ता सुद्दां गोंय सरकाराक लागपाचो ना. हांव मागता सरकारा कडेन की नाहक तुमी कार्यकर्त्यांचेर केसी घालून तांकां त्या केसीच्या हातूंत भितर घुस्पोवन उडोवपाचो प्रयत्न करनाका. तांकां घुस्पोवन उडयलें म्हण आंदोलन थोपपाचें ना. हाचे पयलें कोंकणी आंदोलनात कित्येक कार्यकर्त्यांचेर केसी घातिल्ल्यो, पण कोंकणी आंदोलन थांबलें ना. वयल्यान ते चड आनी चड पेटत गेले, चड आनी चड वाडत गेले. गोंयच्या विद्यार्थी संघटनेच्या कार्यकर्त्यांचेर कित्येक केसी घातिल्ल्यो, पण विद्यार्थी चळवळ ताचेर दबल ना, ती तशीच वाडत गेली. विद्यार्थी चळवळ हाजी तुमी जाण दवरची. पयर काणकोणा जो प्रकार जालो, अश्लील व्हिडिओ व्हायरल जालो आनी तातूंत भितर जे शूटिंग पुलिसाच्या प्रोटेक्शना अंडर जालें, तेन्ना सरकारान कांय कारवाई केली ना. 48 वरां तक्रार दिवन सुद्दां सरकार जेन्ना न्हिदून आशिल्लें तेन्ना काणकोणच्या जनतेक रस्त्यार येवचें पडलें, काणकोणा बंद करचो पडलो. आनी तेन्ना ह्या सरकाराक जाग आयली की कारवाय करपाक जाय म्हळ्यार लोकांनी सरकाराक कारवाय करपाक भाग पाडलें. जर केली नाशिल्ली जर जायत जाल्यार अश्लील कामां करपी लोक सामके कांयच केसी नासतना वता आशिल्ले आनी गोंया खातीर झगडपी लोकांचेर हांगा केसी पडटा आशिल्ल्यो. हांव मागता जो मुख्यमंत्री अर्णब गोस्वामीचे समर्थन करता, ज्या अर्णब गोस्वामीचेर अबेटमेंट टू सुसायड म्हळ्यार आत्महत्या करपाक प्रवृत्त करप अशी सामकी क्रिमिनल केस आसा, ताका सोडोवचो आनी ताचेर जी केस जाला ताका जो भितर उडयला ताचो निषेध करपा खातीर जो मुख्यमंत्री आपूण मुखार सरता, ताज्या गृह खात्यान गोंय सांवार करपा खातीर भायर सरिल्ल्या कार्यकर्त्याचेर केस घालप ही गोंयकारा खातीर नामुष्कीची गजाल आसा. गोंयच्या स्वातंत्र्य लढ्यात कित्येक स्वातंत्र्य सैनीक तुरुंगा भितर उडयले. 1 वर्स, 2 वर्सां, 5 वर्सां, 10 वर्सां ताज्याहून चड. कित्येक जाणां मारहाण जाली, कित्येक जाणांचो मृत्यू जालो हातूंत भितर. पण तरी आसतना स्वातंत्र्याची चळवळ फाटीं सरना. स्वातंत्र्य चळवळ मुखार वचत रावली आनी एक दीस गोंय मुक्त जालेंच. त्याच प्रमाणे हो गोंयचो दुसरो स्वातंत्र्य लढो अडानी, अंबानी आनी JSW सारख्या मोठ्या कंपन्या विरुद्ध ज्यांनी गोंय गिळंकृत करपाचो एक प्रयत्न सुरू केला, हे मोठे इन्फ्रा प्रोजेक्ट हाडून गोंयची सोबीतकाय इबाडपाचो प्रयत्न केला, गोंयच्या लोकांक कोळसो खावून मारपाचो प्रयत्न केला, तांच्या विरोधी हे आंदोलन आता थोपपाचें ना. आनी त्या आंदोलनाची धार, त्या आंदोलनाची झलक 1 तारखेक तुमी रातची पळयला. तो चांदर पेटिल्लो उजो शिरगांवच्या होमखणा भशेन आसा. तुम्ही जर चड ह्या लोकांकडेन जर ह्या लोकांकडेन मेतेर जायत गोंयच्या प्रजे कडेन जाल्यार हें होमखण येदली पेट्टलें की तातूंत भितर तुमी भस्म जावपाक चड वेळ लागपाचो ना. देखून विचार करात. सामान्य कार्यकर्त्याक पिडापीड दिनाकात. ते गोंयच्या रक्षणा मुखार सरलात. ताजे उलट जे कोण हे हाडपा सोदतात तांकां पिडापीड दियात, तांकां आडयात. आमी मागता सरकारा कडेन की जाता तितल्या बेगीन ह्यो केसी फाटीं घेवच्यो, नाजाल्यार परिस्थिती गोंया भितर अशी जातली की तुमच्यो जेली सगळ्यो जेली
गोयच्या लोकांक दवरपाक पुरपाच्यो नात। हजारांनी लोक स्वता जावन येवन अरेस्ट जातले, स्वखुशीन अरेस्ट जातले, जेल भरो आंदोलन करचे पडटले आमकां। जेन्ना तुमचे कडेन गोयच्यो जेली पावपाच्यो नात, गोयच्यो बंदखणी पावपाच्यो नात, तेन्ना मातशी सावध पावलां उखलात। चड लोक विसरपाना हे अत्याचार तुम्ही करता त्या गोयच्या जनतेचेर, आणि हे अत्याचार ज्या तरेन तुम्ही चालू दवरला ताजी तुमकां योग्य पावती, ताजो योग्य बदलो गोयची जनता घेतली हातूंत भितर मातूय दुबाव ना। तेन्ना मातशें सांबाळून